पार उसगांव वाठारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या चेंबराक गळटी लागल्या। ह्या चेंबरात प्लास्टीक बाटल्यो, बियरीचे कॅन आनी कोयर उडयला। हाका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, असो हुस्को उसगांव पंचायतीचो पंच वांगडी राजेंद्र नायक हांणी उक्तायला। भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितल्या बेगीन पायपलायनीची दुरुस्ती करची म्हणून राजेंद्र नायक हांणी मागणी केल्या। म्हाका काल कोणी तरी एकल्या आमच्या वोटरान सांगलें की खांड्यापारा एक पायप फुटला म्हणून हांव थंयसर आतां पळोवपाक येयल्लो आनी ते पायप तेंच्यांनी फाटल्या 15 दिसां पयलीं रिपेर केल्ले, परत आतां फुटला आनी भितर लोकांनी बियरीचे कॅन, कचरो, खूब अशें कितें कितें वस्तू म्हणजे ते पळोवण्या सारकें ना। आनी तें उदक आमी उजगांवकार सगळे पियेता, उजगांव वयता, पाळये वयता, बामय वयता, हे कंप्लेन नाणूच वाडा वयता, सगळे एरियेक हें उदक सद्या चालूच आहा आनी हें उदक इतलें पळोवपाक सुद्दां तें कितेंशें दिसता, कित्याक हेजेर लोकांच्या हेल्थाचेर परिणाम जावपाचो आसा। हेजेर PWDन हेजेर कितें तरी लक्ष घालून हें जाता तितलें बेगीन रिपेर करचें। मिडिया कोण तरी हेजेर आवाज उठयता तेन्नाच ते जागे जाता आनी तेंचो आमकां सपोर्ट आसता, मिडियाचो सपोर्ट आसता म्हणून हें रोखडें करता। फाटीं हेल्थ मिनिस्टराक सांगून हेल्थ मिनिस्टरान भितर लक्ष घालून तांकां ताबडतोब तें दुरुस्त करपाक लायिल्लें, कळ्ळें। पयल्यार आतां परतूय हें आसा तशेंच परत फुटलेलें आसा। हेका हेल्थाचो प्रॉब्लेम जावपाकूच शकता, म्हणजे भितर कितें आसा, जिवाणी मेल्या आनी कोणी कॅन फोडून उडयले सोऱ्याचे, कचरो तर तुमी कोणूय हेल्थाचे सुद्दां येवन मनीस हांगा पळयल्यार जाता, कित्याक बाबा हें लोकांचे दृश्टीन बरें काय वायट तें तुमकांच कळटलें जेन्ना हेल्थाचे मनीस हांगा येवन पळयता तेन्ना।